Começo पयलीं थोडी मुगे नाक जालो मुखेल खबरो सांगता पाकिस्तान इंडिये गेर माशे तंडाये पळो म्हूण टीव्ही वाल्यांक केसो राग येल रे. तेदना तो आलता दोलता तो मड कर बरी पूल चलोन क्रॉस करपाक केसो आलत जाताली. गोंयकारांदो ओय मेल्याय रे जागी जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयल तुमकां गोंयच्यो आनी सगल्या जगाच्यो खबरो साश्टी भाशेन हांव आतां पुराय खबरो आयकाय. फारार फार जाताय रानां तूं, फारार फार जाताय रानां तूं, पाकले माताय राण्यांकू, राण्या माताय पाकल्यांकू. आमगे आदल्या काळांत एक कांतार आसलोले. राण्या आनी पोर्तुगीज पाकल्या मदीं झगडीं जाता तेंचे काळोले. पूण आतां इंडिया पाकिस्ताना मदीं धिऱ्यो कमेस जायन थोडे बॉम्ब एकमुका बाटां शेवटून मारूंक लागले. आजून म्हणटा तेंचे मदीं सारकें झूज आसा. कमेस जालो ना रे. तूं कितें सांगतलो? सांग पासून लज मरे राव. तें सांगच न्हू पयलीं आदल्या काळांत एक मुगे शेजारे खबर सांगता. आमगे गांवां मरे एक जाणटेलो तोंडा मिरी पळोलो मनीस आसलोलो. तेका होजण्या बसत्या म्हळ्यार कोणूय वळखतालो. कित्या तो गांवां होजणे लावपाचें आप आसलोलो. केसो होजणे? ते हेस्तांनी लादनी लायताय तेसो न्हू. शी ये होजणे पक्के म्हणटाय तेसोले. राव एक्सप्लेन कोता. समज दवर तूं आतां पलतो मोडीन तूं जागसालाद्रान तूं होड्याचे रागान फकत बेश्टें मातल्या भाशेन कोन्न फकडान आत उबालो. तें होजण्या बसत्यान पयस सोचयलें. मागीर तो आख्ख्या गांवां होजण्या लायन पेरगांव घालूंक लागलो. वयस जागसालाद्रान तूं होड्या येसलो मार गायल रे. रगतां आड जायन त्या कबाड्याक दोतरे पळो उठ्ठो जायना म्हूण दोतरा एम्बुलन्सीक घेवन तेज बरे आडच पळो. आनी तो येसो पक्के होजण्या माता म्हूण सगलो लोक तेका होजण्या बसत्या म्हणटाले. ही खबर त्या तेंपा वयली. पूण आतां तेसो होजण्या बसत्या हिंदी टीव्ही चॅनलांचे येते 17 मेळटाय. तेंका फकत कणे बुरांट्यान कॅमेरा चालू जाल म्हूण सांगो जाय. ते मागीर दीस रात टीव्हीचे केस बोवाळ घाताय. कितें काय कोणू नाक जालो आसलो आरेंग ते गण ताचेलें कोण सांगताय मागीर तुका. वयस पयर आनी हांवें बेश्टें मरे आदले राती कती इंडिया पाकिस्तान तुत्तू माय करूंक लागले म्हूण सक्काळ उठून मागे कितें जालें तें चोवपा म्हूण टीव्ही ऑन केलोलो. कितें सांगतलो? पयलींच एक न्यूज चॅनलाचेर तो गुडगुडीत तोंडाचो आनी दोनूय सायडी लांब गाल्यांचो अर्नाब कोण म्हणटाय तो केसो रँक घाता रे. वॉर 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 इंडिया इज एट वॉर म्हूण इंडियेन गॅर केलें, पाकिस्तानाक काबार केलें, इस्लामाबाद काबजा केलें आनी आतां तें इंडिये ताब्या येयलें. सायबा बोगोश. तो आनी सकाळ फुडें कितें जावंक लागल काय म्हूण हांवें भिवन चॅनलू चेंज केलें. जाल्यार दुसऱ्या चॅनलाचेर थिंग आनी एकले मोठे गुलगुले तेसो रागा तोंडा नाभिका म्हणून तें आनी गेरा काणयो सांगताले. तें जांक इंडियन सोल्दादान कराची म्हणटाय थिंग वचोन बॉम्ब गायले. सायबा बोगूच सकाळ फुडें नसतकच न्हू पयलीं हें आनी कितें सांगताय रे. ह्यो खबरो दोड न्हू हांवें आनीक चॅनल चेंज केलें. थिंग आनी एकलें प्लास्टिका बावलें असो बाटली भर शांपू घालून केंस धुयलोलें आनी वयल्या तोंडा बोच क्रीम रोगून आंजना कोण म्हणत तेवूय बॉब मातालें. पाकिस्तान पायलटा इंडियेन काबजा केला आनी बाकी नाक जालो खबरो ताड खराब जावपासून बॉब मातालें. सायबा बोगोश आंबेट्यो म्हूण हांवें आनीक चॅनल चेंज केलो. BBC म्हणटाय तें लागोलें. तेच न्यूज रिडर सवास्कायेन त्योच इंडिया पाकिस्तान खबरो सांगतालो. तेणें सांगिल्लें
काल राती इंडियन हुई पाकिस्तान ऍडमिनिस्टर्ड काश्मीर मुठाय थिंग न कडे मिसाईल आणि ड्रोन सुजार कोण बॉम्ब गायले आणि पाकिस्तानान मुळा तेणी ते अश केल मो आपणूय बीन इंडियाचे बॉम्ब गातो मो ते आयकन म्हाक सारखें कळ्ळें रात्या मदी कित चलते आनी ही सगळी इंडिया चॅनलांचे कित्या हरप जाताली ती आमगे चॅनलांचे कित चाललं रे ते मरे बॉबान सांगताय ते भाशे म्हाक दिसलं इंडियान पाकिस्तानाचे न्यूक्लियर बॉम्ब गायन आख्खो तेंगे देशाक गबर करून उडयलो आसतो मग आगा तू न्यूज अँकर मुठाय ते मातशे समजी काय घेन बरे भाशेन लोका कित जाल तेजीच खबरो सांगाय मरे तीन तू तो तिक्को मसाल कित्या बोताई ही हिंदी न्यूज चॅनल इतली ऍडव्हान्स चालू आसाय ती कितें जाच न पयली तो न्यूज जाल मोती बी दिवपा लागताय मान सांगताय ते भाशेन लोकां दिसतोय आत पाकिस्तानान तेंगे गांवासून इंडियाचे न्यूक्लियर मिसाईल सोडले आणि ते वाटेर आसाय तुमचे टायमार तुमचे होडेचे पडों शकतल्यो देखून तुम बेगीन कांबडे पोंदा वचून लिपाय मार किऱ्यात कुरासां पासून चांबडको सोटाय आणि तितल्यान ती न्यूज वाचपा बायलां केस काही तोंड कोण पक्के होजने लायताय ते भाशेन ती टीव्ही भितरू रावन आख्ख्या पाकिस्ताना उजलायन सोडपा आसाय मू तो गुलगुली तोंडार लांब घाल्या आर्ना मुठाय ते ज्यानी खबर सांग नाका बॉब मारपा हुंय तो तेंगे सगल्यांगे गुरु तो टीव्हीचे होजने लायत ते भाशेन कोणी सजमतलो एक कणे एक बेस्ते पप्पाये जाणपासून 3 दिन पाकिस्ताना धाडल्या तो सगळ्या टेररिस्टां एकठांय करून दिमे दोन तो तेंका देख शिंकून येतो काय दिसता सध्या तो अमेरिका बांगरां केसां रावंड वटां आती इतली मोठी बोटां दाखयन उरलोय तेगे आयकन पाकिस्तानान आनी इंडियन सध्या तेणी एकमुका बोडकां फोडपा बंद कोतो मू सांगलोले पाकिस्तानांगे सांगू जाता आता तुम्ही म्हटले तो बांगरां केसां अमेरिकानी तू कित्या मेतेर कुलेर जाल काय मू आणि तेगे ये दोगूय आंगे लांप्याव कित्या आयकताय काय मू शोले पिक्चर संजीव कुमारान एक डायलॉग मला तो उगडास ना तुमका क्योंकि लोहर लोहरे को काटे हे म्हणू तो बांगरां केसां दादोलोय बीन तकलेन माशे आसूं माक उगडास आसा एक पावटे हांव ल्हान आसता बासीन बंबई वचपा भायर चली हांव सुमार 100 वर्सां आसलो रे माय पाय वळबाव एक तांदळां पोटली एक नाल्लां साक 20 लिटरां माड्डां सोऱ्या कारबो 2 सुटकेशो एक जिते कोंबो आनी मोठे कोयसांव ते आमकां आनी आमगे सामणा चोयन कंडक्टरान आपल्या कपलार हात मारलो तू सामान व्हरोन दिनाय म्हणून लागलो पायन तेका एक कट्टो दीत सिग्नल केलो तो रावल म्हणटू त्या तेंपार जुवारी ब्रिज नासलोली कुट्टाडसां आगशी क्रॉस करपा फेरी बटीन वयचे पडटाले आनी तितून बासी घेयना आसलोल्यो देखून सगल्यो बोमयच्यो भाशो त्यो आलत दोलत तेसो मोडकर बरें पुला वयल्यान वयताले तो पूल लोकडाचो आनी पुर्तुगेज तेंपार बरो गोटे आसलोलो पूण 1961 पुर्तुगेज पडोन वयतना आपणा फाटी इंडियन सोल्डाद येयना जावपा जाय म्हूण तेणी तेजे बॉम्ब गायन तो मोळो मागीर म्हणटू इंडियनान तो पत्तू बांदलो रे बरो वस्कोत आसलोलो तेंचे वयल्यान भास क्रॉस जातना तो आख्खो पूल हालतालो बासी आंच मुखार 2 जाण अमेरिकन गो बायलां बसून फाश को इंग्लिजूच आसतालीं आंगे बासी एक और लेट जाले पूण पायर मूळ बिन्नाक काय ह्यो बंबयच्यो बासयो येतल्यो चलयत तेच्याकून 4 पावटी फास्ट वचपाच्यो हेच मो कूक 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 कसो लागलो तूं कुक्कणा येतल्या म्हणटाय तेगे हिस्ट्री खबर ना जाल्यार राव सांगत शास्ती गांवां त्या तेंपार एक फामाद भास आसलोली ते बासी धनी असणे गांवचो येतल्या म्हणलो ती भास म्हाका दिसत पुर्तुगेज तेंपा वयली पूण कंडिशनान आयज कालचे ने बासी हाट काटाली कित्या येतल्या ती भास आनी कोणा चलोवपा दिना आसलोलो आपण खुद कुयदादान
समजी कायेन आणि माणसो घेन 20 किलोमीटर स्पीडी चलयतालो. केद नाही चड फास्ट वचपा जाय जाल्यार 25 टच करतालो. तेज्या वयर वचपा नशीब नासलोले. ती बास बेतलासो मडगांव पावपाक 2 वडेचोर मायजू लागताली. पयल सद्या ती बेतलासो सुटोन गुरू 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 कोन येन वसोण्या हो दिवर गडटाली. आनी देंपरा वयर पावल्या बासीन तूं लोकां तिंगा दवरून येतेल्यांक घराको दामान जेन येतालो. चडशे तेगे बासीन जाणटेलो लोक वयतालो. नेणटे कोणी गेल्या कोण मुट्टे भाशेन लोक ती बास पयसो येत ती चोयन लोक तोंड दुसरे वदां पडतीतालो. कित्या ती बास सोण ते हाटल्या आनी 2 बास येताय त्यो पासून त्याच्या पयल पावताले. तरणाट भुरगे येतेले वा बासी मुक्का तेका आपणा 2 आती 10 बोट दाखयताले. म्हणचे ती बास बंबय वचपा भायर सरल्या 10 दीस लागतले म्हूण. बरे पुला रायचे वदां सगल्यो बंबय वचपा बास थांबताल्यो. लोकां थिंग देवून तेंक तेंगे सामान घेवन चलोन दुसरे वदां पूल क्रॉस करूंक वयताले. आनी मागीर एक रिकाम बास सोडटाले. कित्या लोक बोलो बास गेल्या पुलू जळत म्हूण. देंवता ते अमेरिकन बायलेन आपणा गवा बुजा दोन म्हळें देर इज नो वे आय एम क्रॉसिंग दॅट ब्रिज वॉकिंग. ते हिप्पी बायले सपोर्ट दिवपा हुशालकायेन आये म्हळें मी टू. मान मोठ्या दडको माक म्हळें लांप्या तुज 2 पयले पोस्तो हांव बेगीन चलोंक लाग. तांदळां पोटली माथ्यार मान त्या कोंब्या लागून स्पेशल केलो बुजा बेल्ट बांदून मोठ्या कोयसावान. आनी त्या कोंब्यानूय मरे त्या पुला चोयन भिवन दोगांयनूय गुगमाय तूं मोठे दड केले. तेंगे बरे आसा माक मरे त्या पुला कंडिशन चोयन मुत्तू ते कोण येयले. केत काय कोणू इतलोय लोक मरे जाप काणा आसतना तो पूल क्रॉस करतालो. आय मायक म्हळें माय माय म्हजी आरती धर गे जाल्या हे सामान कोण तुज पाय दोतलो म्हूण तेन म्हळें. सायबा बोगोश आतां हांव कित करूं. तो फॉरेनर तेगे बरमाशेला टँकर असो सायजी बायले आपणा फाटीर मान चलोंक लागलो. इतलोय दोणको कोत म्हळ्यार 3 सांज जाली. माय पाय वळबाव तांदळां पोटली नाल्लां साक सोऱ्या कारबो 2 सुटकेश्यो तो कोंबो आनी मोठे कणसां ते बरें पुला पलतडी पावली. आनी हांव लांप्या भिवन आजुनूय आलतडी. सुमार वोट उपरांत तो बासी कंडक्टर आनी पाय भरचेत म्हाका सोदीत पोत्तू ह्या वदां येयले. तेंक चोयन म्हजी पोटां 5 आजोली आनी हांवें हांग पयलीं लिब्रो केलें. कित्याक पाय म्हाका आत्ती 2 हाफ पायन म्हजी 2 बंका सुजोवन उडयतलो. वळख आसता गजब जालें. पाय धांवत मरे म्हजे परेन म्हाक हेंग मान मुळो लागलो. बाबा लांप्या तुक भिरांत दिसोली रे. माय त्या फाटी रोडो बसोल्या. आंक दिसल तूं त्या पुला बुरकांतल्यान उदका पळासतो म्हूण. काय न्हेजो यो हांव तुका उबान वता. आतां मारया माय ते देव संवसारां ताजे मिलाग्रे गोटाय मोठ्यो हऱ्यो खबरो मरे. कितें करताय रे बाबा एश केल्या बंबय पावताय. बरें रे येत ते मंगळारा पत्तू मेड्या गरम गोंयकार आनी गरम जाचना पयलीं संपयत मुगे काणयो. मोग आसूं. दिस इज लांप्या सायनिंग आउट म्हळ्यार आउट.